20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजप आणि मोगोपान 43 मतदारसंघांनी आपले उमेदवार घाल्यात. 40 मतदारसंघात भाजपान आपले उमेदवार दवरल्यात. मोगोपाच्या वाट्याक 3 सिटां. शुक्रारा भाजप मोगोपान झेडपी उमेदवारांचो पोस्टर आउट केला. हे कार्यावळी वेळार मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार कितें उलयलो तें आयकात. पोस्ट युती आमची 2022 निवडणूक जाल्यानंतर झाली आणि आम्ही ही युती आज जी आम्ही जिल्हा पंचायतीक केल्या तीच 2027 विधानसभेत पुढे व्हरपाचे आम्ही ठरायला आणि तसो प्रयत्न आमचो चालू आसा. कारण आम्ही दोन्ही पक्ष जे आसा ते समविचारी पक्ष, आमचे विचार एकमेकाक जुळटा आणि त्या खातीर जर तर गोंयांत बरी सुदारणा करतलो, प्रगती जातली सगळ्या माध्यमांतल्यान, जाल्यार ह्या युतीची गोंयांत अत्यंत आवश्यकता आसा आणि लोकांनी ताका बरो प्रतिसादय पयलीं दिल्लो आसा आनी आतांय दिता. तेन्ना ह्या युतीचे जिल्हा पंचायतीतले चडांत चड उमेदवार निवडून येवन ह्या युतीच्या सरकाराचे दोन्ही जिल्हा हे परत एकदा सत्तेर येतले आणि गोंयच्या गांवागांवांतलो विकास करपा खातीर प्रयत्न करतले. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेतूय ही युती आसतली म्हूण दीपक सांगता. 2027चे सीट शेअरिंगा विशीं विचारल्यार दामू सांगता फुडें म्हूण. तुम्ही म्हणला 2027 सुद्धा आमची बोलणी चालू आसा, युती उरतली म्हणून 27 इलेक्शना. तुम्ही कितले सीट मागतले 2027? कशें सांगू ते सर्वे करतल्यार मागतले. पयलींच विचारप ना, मागीर आमी बसतले सगळे ताजेर मागीर विचार जातलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजप मोगोपा ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे म्हूण खांद्याक खांदो मारून काम करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.